सेव्ह वॉटर सेव्ह लाईफ असो संदेश दीत दिवचलचे सरकारी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शारांत रॅली काढली। स्वच्छता पखवाडा निमतान सोमारा हे रॅलीचे आयोजन केल्ले। उदक वाचयात अशी घोषणा दीत भुरग्यांनी शारांत रॅली काढून लोकांचे लक्ष वळून घेतले। रॅलीत शिक्षक वर्गूय वांटेकार जाल्लो। स्वच्छता पखवाडा जो आता 1 ते 15 सप्टेंबर पासून सुरू आसा त्याच्या अंतर्गत आम्ही रॅली काडटा। सो रॅलीचे मेन थीम जो आसा तो वॉटर कन्जर्वेशन, सेव वॉटर सेव लायफ। सो जेणे करून आमी उदक जे आसा ते सारकें वापरून सारकें सेव करपाक जाय। सो नाजाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक जे आसा ते कमी पडटलें। सो बारीक बारीक जे थीम आसा जे आमी उदक न्हाताना शॉवर आसा तो चड यूज करून फावना, बालदेन उदक यूज करपाचें, बालदी घेवन न्हावपाचें। आनी ब्रश करतना केन्ना आमी ब्रश करतना नळ चालू दवरता। सो हे बारीक बारीक जे आमचे उदका बद्दल जे गोश्टी आसा ते आमी याद दवरपाक जाय आनी वॉटर कन्जर्वेशन सारकें करपाक जाय। सो जेणे करून इवन लास्ट टायम अशें जालें, पावस लेट जाल्ल्या कारणान आमकां मे म्हयन्यान आनी जून म्हयन्यान उदक आमकां पावनासलें। सो आमी उदक आसा तें सारकें यूज करपाक जाय आनी फुडल्या पिढीकूय आमी तें कशें यूज करपाक जाय आनी कशें सेव करपाक जाय ह्या बद्दल आमी तांकां मॅसेज पावयता की सेव वॉटर फॉर फ्युचर।